सुवार्थेंत थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे नात आनी थोडो वेळ उतरतच तुम्ही म्हाका पळयतल्यात म्हणली उतरां पयलें जेजूच्या आनी उपरांत शिसांच्या आनी परत जेजूच्या तोंडान तावन आमी आयकली. ह्या उतरांनी आटापचो थोड्या वेळाच्या उल्लेखाचो अर्थ कितें म्हूण समजूंक शीस अत्रेकतात आनी जेजूय तांकां निराशी करिना. सगळी सुवार्ता जेजूच्या कुर्सा मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचे नदरेन देखताना आमकां स्पश्ट जाता की शिसांक जेजूचें कुर्सा मरण विशेष दुखाक कारण जालें. जेजूक इन्कार केल्लो, सत मानिनासलो आनी कुर्सायलोलो संवसार जेजूच्या मरणान संतोषलो तरी ह्याच कारणाक लागून शिस दुखेस्त जाले तरी जेजूच्या पुनर्जीवनपणान सत मानिनासलेल्यांचो संतोष निवलो आनी दुखेस्तांचें दूख संतोषान बदललें. संवसारान चिंतचे परी जेजू आनी ताच्या शिसांचो वेगळासार निरंतर जालो ना, बगर थोड्याच वेळाचो जालो आनी दूख संतोषान बदललें आसता हो संतोष अमर जालो. जेजूच्या मरणाचें दूख वा जेजू शिसांचो वेगळासार थोड्याच वेळाचो तरी ह्या व्हड दूख निराशेच्या वेळा खातीर आपल्या शिसांक दुखा फाटलो संतोष प्रवादपणी परगटून जेजू तांकां तयार करता. आपल्या पुनर्जीवनपणा विशीं आनी सत्याच्या आत्म्याच्या येण्या विशीं आनी आपणे बापाशी वेचें शिसांक कशें बऱ्याक पडटलें म्हणले विशीं पयलेंच सांगून दिवन जेजू शिसांक धैर्यान भरता.